बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आज प्राशीत कालाचो 5वो आयतार आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. जेजूक पळोवंक, जेजूक अनुभवूंक तो लोक सोदतालो. तशीच आमी जेजूक अनुभवूंक सोदता. प्राशीत काल खेरीत कृपेचो काळ, जो आमकां देव अनुभव घेवंक बरी संदी दिता. तशेंच आयचो आयतार बुकेक आनी पिळेक आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार. तर कोविड-19 हे जगभर विस्तारलोले पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण, त्याच बरोबर मनशाची तशेंच सृश्टीची बिगडलेली भलायकी बरी कर म्हूण आनी आमकां सगल्यांक देव अनुभवान भर म्हूण ह्या मिसा भेटीन मागून स्वतासान आनी समोरमणान वांटो घेवया. बांबडिदो, ही कल्पना आमचे भयणीन आमचे मुखार दवरल्यान ती साद्या प्राचीत काळाच्या 5व्या आयताराक तेच भाशेन आयज बुके आनी पिडे खातीर भेटयलोले हे जिवीत आमचें उदीक तांकां बुकेन आसलेल्यांक पिडेंत आसलेल्यांक आमी पावूंक आदार दिवंक आनी कितेंच भाशेन आमचें फिरगोजेंत आयज क्रिस्माचो संस्कार जातलो. 10:30 वरांचेर आमचो गवळी बाप भोव मनीस फिलीप नेरी आमचे फिरगोजेंत येतलो आनी 40 आनी 4 तरणाट्यांक थिरावणी संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याची बोरती फावो करतलो. तांचे बसत मागुया. कितेंच भाशेन आमचे फिरगोजेन पवित्र आत्मो बोरतेन येवंक आमचेरूय येवंक. एक पवित्र आत्मा आमी घेतला पूण ताका न्हिदयला, शेल मोडो केला, आमी शेल मोडी जाल्या. पवित्र आत्मा आमकां उर्बेन बोत्ता पूण आमची उर्बा दुसरे वाटेन, उरफाटी उर्बा, वांकडी उर्बा, सरळ न्हय. पवित्र आत्म्यांक जायते फावटी आमी दुखयला म्हूण उगडास धरून पातकांचे मोगसोने मागुया. हांव पातकी सरपोतेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत मागीर सदांच सांकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोम्या काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. ह्या मोगाचे वाटेन खोशेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी आमचे मनेकांत आपली राजवडकीत चलयत आसा. सासनाच्या सासनांक आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या गोराण्या लागीं आनी जुदाच्या गोराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण ताच्या पुर्वजां कडेन तांकां हात धरून इजिप्तांतलीं भायर काडलीं त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या गोराण्या लागीं असो हांव करार करतलो.
हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ताचे भितर खोल खोल हांव म्हजी सोमरूत रिगोयतलो. ताच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरजां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांचें नोस्तेपणाचें बोगसणें दिवंक वेता आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. निर्मोल कालीस देवा रचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. सगळीं म्हणया, निर्मोल कालीस देवा रचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. काकुटसारा देवा काकूट करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा गुन्यांव पसून उडय. पातकाचें खत धुवन म्हाका नितोल तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब. निर्मोल कालीस देवा रचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. निर्मोल कालीज रचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडोवन देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. निर्मोल कालीस देवा रचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. हेब्रोवांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भावा भयण्यांनो, आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां गळ्योन आपणाक मरणांतलो वांटोंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकलीन. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा वरवीं खालतेपण कितें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपुरू केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सासणीक सोडवंडेचें कारण जालो. देवाचें उतर हे. उद्गाराक सगल्यो बिरावया. सोमी म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जो हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. पास्काचे परबे सुमयार देवाक बोजूंक आयलोल्या मदें थोडे ग्रीक आसले. गालिल्यांतल्या बेतसायदा फिलिपा सोरशी येवन ताणें अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां पोटिपाड केलो. मनशाचो पूत मोयमेवून जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोत सांगता, गोवाचो कोणो जमनीर पडोन मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरोत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड कोत्ता. आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या आपुरबायेच्या भयणी भावांनो,
आयज आमी प्राचीत काळाचो 5वो आयतारान भितर सोदता. हो 5व्या सातोड्यान 5th वीक ऑफ लेंथ आनी आनीक 2 सातोडी उरल्या. ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या उतराचेर नियाळ करता तेन्ना ताचें उतर आमकां खेरीत भाशेन उगडास कोत्ता की तो आपल्या जिविताच्यो निमाण्यो कोश्टांच्यो घडयो कश्यो जातल्यो त्यो आदी फुडेंच आपल्या शिसांक तो गोमयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जायते मनीस जेजूक पळोवंक सोदताले आनी थोडे तांचे मदले ग्रीक आसले. हे मनीस जेजूक पळोवंक सोदताले. जेजूचें उतर ताणें आयकल्लें, जेजूचें नांव आयकल्लें, पूण जेजूक पळोवंक नासलो. ताणें घोडेक आयकल्लें जेजू जायती विस्मितां कोत्ता, मिलाग्री कोत्ता. जेजू एके भाशेन नांव वस्ती जाल्लो, फांकी जाल्लो. आनी तो ते जेजूक पळोवंक सोदताले. ताची आशा आसली, तांचो उर्बा आसली. जेजूक आमी पळोवंक. कोण तो मनीस? कितें थंय? ताचें जिवीत कसलें? ते ताच्या मनांत घोडेक जातालें जेजू एक व्हड मनीस म्हूण, व्हडलो जिगांत कसो, व्हडलो खाड आसलेलो, केंस आसलेलो, व्हडलो बीग बॉडी बिल्डर. ओ तांच्या मनांत जाल्लें जायत जेजू एक व्हडलो रेसलर, WWF. जायते फावटी पळयतात तुमी न्ही WWF? पळयनात? कांय पळयना दिसता तुमी. बरें आसतात. हे मास्क बऱ्याक पडला तुमकां. जेजू असलो मनीस म्हूण घोडेक तांच्या मनांत जाल्लें आनी ते जेजूक पळोवंक सोदीत. म्हणटच ते कितें कोत्तात? ते फिलिपाक मेवतात. फिलीप वचून आपल्या भावाक सांगता, आंद्र्याक सांगता, आनी आंद्रे वचून जेजूक, दोगूय वचून जेजूक म्हणटात तुका कोण पळोवंक सोदता, तुका कोण मेळूंक सोदता. आनी जेजू खालतीकायेन सादेपणान ताका सांगता मनशाच्या पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पावलो. आनी खरेंच जेजू तांकां सांगता गंवाचो कोंडो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. आपूण आयला म्हूण लागलो संवसारान बरें करूंक, जिवीत फांकूंक, सुबामपणी दिवंक आनी जायतें पीक दिवंक. जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजे फाटल्यान येतलो. बामणीनो, हें घोडेक ह्या ग्रीक मनशांक सजमलें सजमोंक ना तें आमी नको. ताच्या शिसांक पर्यान जायतें सजमूंक ना. पूण सजमलें केन्ना? जेजू मेल्या उपरांत, जिवंत जाल्या उपरांत आनी पवित्र आत्मो तांचेर आयल्या उपरांत. जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर येता तेन्ना सगळें जेजूचें जिवीत तांकां स्पश्ट जाता, उक्तें जाता. हेंच की पवित्र आत्म्याचें काम. आनी आमचें फिरगोचें दायज हो थिरावणी संस्कार जाता. गवळी बाप आमचे फिरगोचेंत येता आनी आमच्या तोर नाट्यांक पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्मो कितें करता? पवित्र आत्मो तुका देवा सरशी ओडून वता. आमची तोर नाटी देवा सरशी ओडून येवंक आयज आमी जायते भार घेवन वावरूंक जाय. तुमी जाणात तुमचीच भुरगीं तोरणाटी खंयचे दोशेर पावल्यान ती, खंय कितें करतात ती घोडेक तुमी आयकतात, पूण भेरी जाल्यान तुमचीच भुरगीं गाडी कशी चलयतात, कोणा कोणाक लागीं भोंवतात, कॉलेजीक वेतात पूण सांगतात पूण आनी खंय पावतात. हें सगळें तुमी जाणत, पूण दोळे धांपल्यात. हें एकदम मारेकार परिस्थिती बावडीनो. पवित्र आत्मो ताणी घेतला, थिरावणे संस्कार घेतलेलो, पूण आवय बापायनी आनी भुरग्यांनी तोच पवित्र आत्मो न्हिदयला. पवित्र आत्म्या आमी सांगलां, पवित्र आत्म्या तूं न्हिदे, आमकां जाय तशें आमी कोत्तेले. बावडीनो, असलें तर आमचें जिवीत जालां जाल्यार आमचे दीस मारेकार, आमच्या तोरणाण्याचे दीस मारेकार, आमच्यो फामिलीचे दीस मारेकार. कित्याक फामिली कोण?
फामिली म्हणल्यार आवय बापूय भुरगीं तरणाटीं जर तरणाट्याचें जिवीत मार्गदर्शन तांचें डिरेक्शन जर चुकलां जाल्यार आनी फामिली कितें उरतल्यो व्हडले व्हडले तुमचीं घरां आसात तीं कित्याक उपकारतलीं नियाळ करात बामणीनो आनी पवित्र आत्म्यांक जागोयात तुमच्या फामिलींनी आयज सगळ्या फामिलीक हांव उलो मारता आमच्या गिरी सांगोडेच्या मागणें करात आयज पवित्र आत्म्या लागीं मागात आमच्यो फामिली सांबाळात म्हूण घोडेक आमच्यो फामिली बऱ्यो आसात शेजारच्यो फामिली घोडेक बऱ्यो नात तांचे पासत मागात टिका करिनाकात बोटां दाखयनाकात आमी बरी तांचे ती तसली ती पाड थंय म्हणनाकात आमची परिस्थिती घोडेक तशीच जायत कोण नको फाल्यांचो दीस कितें आमकां दवरला तो त्या पासत सगळीं मागात आयज पवित्र आत्म्याचो आदार पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी पवित्र आत्म्याची प्रेरणा आमच्या जिवितान आमच्या फामिलींनी आमच्या तरणाट्यांक हो पवित्र आत्मो मागात दोळे धांपात आनी ओगेपणान मागणी करात स्वतमानता देवाक सरपदवीदार बापाक सरकारी तुमीच्या रुसनारा आनी जेजू क्रिस्ता तुझ्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी समोलो अंकवार मरेता जल्मलो हॉस्पिटला काव ताणें कस असले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सरपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतबांतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बक्षरे कुडीचे जिवंतपण सासताचे जिवीत आमेन आमची मागणी आनी गोरजो देवा मुखार खालतिकायेन उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे गोवायकेंतल्यान आपले पोरजेक जेजूची वळख आनी अनुभव दिवंक तांकां ओदीक आनी ओदीक जेजू सोरशीं हाडूंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका आखो संवसारभर राजकारण चलयतल्यांनी आपले कार्या सेवा चाकरेच्या मोनान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाच्या बऱ्याक पडटा तसले निर्णय ताणें घेवंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जायतो लोक कसलीच चूक नासतना भूक आनी पिडा सोंसता तांणी निराशी जायना जावं पूण जेजूच्या कोश्टांक एकवटून ते आपले तशेंच संवसाराचे सोडवणे पासत भेटूंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका सर्गीच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गोरजो आमी उबारल्यात आमचे तुजेर एकल्याचेर आशिर्वाद घाल आनी आमचें जिवीत उदी करून आमच्या तरणाट्यांचें जिवीत जेन्ना आयज आमचे फिरगोचेन थिरावणी संस्कार जाता क्रिस्माचो संस्कार जाता आमच्या तरणाट्यांक आमच्या फामिलींक उदीक आनी उदीक पवित्र आत्म्याचे बोरतेन तांचें जिवीत नवसराय नवें कोर आमचें एक एकल्याचें जिवीत नवें कोर
बुकेन आनी पिडेन कश्टवतेल्या पासत आमी खेरीत भाशेन मागता तांकांय आदार दी सायबा. आमी तांकां आदार दिवंक कोण बुकेंत आसा कोण पिडेंत आसा तांकां तांची खबर घेवंक तांकां दया माया दाखोवंक तूं आमचें मन उजवाडाय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Mogal Baba, Manun Tuge, Mogan Keli Bejoni, Mogal Baba, Manun Tuge, Mogan Keli Bejoni, Bapak mana mangarupe, Sai priti mo paroy lolo, takala ka boy siya iba, Sai dumla toke lohus ko. हे आमचे बलिदान सरपदवेदा देवा बापाक मानता दुसले जाव म्हूण मागात. हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या नाके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. उबी रावात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा क्रिस्ती भावार्थाच्या उजवाडान आत्म्याची नितळकाय आमकां गरजेची म्हूण आमी वळखता आनी ह्या बलिदाना वरवीं तूंच आमचे आत्मे नितळ निर्मळ कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा शास्त्राच्या देवा सर कली आनी सर्वता आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. मोगार आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. थेर बरवाशान ताच्या मोहिमेवो देण्याक कोंतरेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 Dormarato sorviscordo, Sorgani sonzar volar, tuja zoi boba. O sorgi tuka zoi zoi, O sorgi tuka zoi zoi, Sorves moracinavi ekataka zoi. O sorgi tuka zoi zoi, O sorgi tuka zoi zoi. बापा खरोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धरून तेणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोशमरान सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ती म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातो सरे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सास्त्रीक कोराराचें रगत पातकाचे बॉक्सरे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोटपोरगो तुया तुझ्या गुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूडन रगत शेवतल्या आमासो मेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत बडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भांबणीची काकलूत कर आमा सोबेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता आग्वार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता आनी सरकालीन गमानवल्यान त्या सगल्या सादा भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमेन. बागयोन पावलो म्हणटा पवित्र आत्म्या विरेत कोणाच्यानूच देवाक बाप म्हणूंक जायना आब्बा म्हणूंक जायना आमी तर हे मागणें करूंक वेता पवित्र आत्म्यान आमकां बोर म्हूण मागुया आमकां आमच्या फामिलींक आमच्या घोराब्यांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक हात जोडून पवित्र आत्मो मागात आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगल्या वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत वस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे चेड्याक आमी बरो मातशान अंतर एकता तर आमकां चवदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय सर वाकंतांतली वाटाय कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमान तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पुढचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काक आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिके एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजोट चलयताय सासताच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदा काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी वो तो जेजू आमचो सर्वंडार जाणें आमकां आपल्या कोश्टा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सोडयल्यान पातकांतली आमकां नितोळ केल्यान आनी पवित्र आत्मो आमकां फावो केला ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन बोरी मनशां जावंक फुडें सरतात ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवचली जेजूची कूडन रगत आमकां सास्ताच्या जिविताक सांबाळो देवा उठोन मोगान घेता देवा
10:30 वरांचेर तिरावणी संस्काराचे मीस क्रिस्म साक्रामेंताचे मीस जातलें 10:30 वरांचेर आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्राव आमचे मदें आसतले. खेरीत भाशेन आमी आयज मागण्यांत वेळ सारुया आनी पवित्र आत्मो हे व्हडांतले व्हड देणे जेजूचे देवाचे बापाचे आमकां सगल्यांक फावो जाता म्हूण आयज मागण्यांत वेळ सरात. आयची मांडावळ केल्या लिजन ऑफ मॅरी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. येता ते आयतारा दीस पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आनी सेंट विन्संट द पॉल हे बरोबरी ही मांडावळ कोत्तेलीन. येता ते आयतारा दीस मिसा सोदाचे भाशेन 8 आनी 9:30 वरांचेर. आमी 7 मीस सुरू कोत्तेल्या पास्का जातोच. आफ्टर इस्टर आमची रेग्युलर मास सर्विसीस वील बिगीन. पूण येता ते आयतारा दीस मीस जातलें 8 पयलें मीस आनी दुसरें मीस 9:30 वरांचेर. गेल्ल्या आयतारा धर्मदान जाल्लें 9,210 रुपया तुमकां म्हजे दिनवास. 26 खुर्साची वाट आनी मीस सांजेच्या 5 वरांचेर मांडावळ कोत्तेलीन फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आनी सेंट विन्संट द पॉल. इगोर्जेच्या गोरजांक आदार दिल्यात. बरो देखणार अग्नी 10,000 रुपया. एक बरो देखणार मोरोड 10,000 रुपया. तांकां हांव काळजान जावन दिन वाचतां. तांच्या उदारपणा खातीर देवाक कारगां दिता. आयज कोमुनिदाद ऑफ सालिगांव मिटींग आसा. नोटीस बोर्डार घातल्या. ह्या सुमारांत आमी जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक घरा लागीं येवन कुंभसार कोत्तेल्या. कित्याक तांकां कुंभसार करूंक सोयेक मेळूंक ना ह्या पॅन्डेमिकाक लागून. पूण ह्या सुमारांत हांव येतलो घरांनी जंय जाणटीं आनी पिडेंत आसात तांकां खेरीत भाशेन कुंभसार करूंक. म्हणजे हांव तांकां मेवता हांव जाणो. पूण कुंभसार घोडेक तांकां मेळूंक ना के वरसभर देखून हांव येतलों तुमच्या घरा लागीं. मांडावळ अशी आसा बरे भाशेन आयका. 23 मार्चाचे म्हणजे मंगळारा दीस मोरोड 1 आनी मोरोड 2. 23 मोरोड 1 मोरोड 2. 24 आल्तो बेला विस्ता 1 माइन de Deus बारूस आनी मॉन्तेविला ह्या सॅक्टरांनी हांव येतलो 24. 25 सांत आंतोन 1 सांत आंतोन 2 आनी 26 पेरशेत. सकाळच्या 9:30 वरांचेर घोडेक ताजे उपरांत घोडेक जायत आमी भायर सरतले. पूण 9:30 वरांचेर सॅक्टर लिडरांनी वो कोणूय आमकां घरां दाखोवपाक तुमी तयार दवरचीं इगोर्जे लागीं. कित्याक जायतीं नवीं घरां जाल्यात आनी सॅक्टर लिडरांनी ही मांडावळ करची. हांगा कोणाक तुमी धाडचो म्हाका व्हरपाक कोमिन्यांव आनी कुंभसार करूंक तुमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक. इगोर्जेंत सगल्यांक कुंभसारां आसात. 2 दीस थारायल्यात आमी. 25 आनी 26 ह्या सुमान सांतान पवित्र सातोळ्याक आमी तयार जावंक. कुंभसार आमचे एकदम गरजेचे. सगल्यांनी कुंभसार जावंक वर्साक एक पावटी तरी. देखून ही कुंभसार आमी दवरल्यात. 25 आनी 26 सांजेचे 6 ते 8 पर्यंत इगोर्जेन जातली. देवाचे कृपेन आनी पवित्र इगोर्जेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यान दानियल ब्रूस डिसूजा, आगुस्तुस पॉल आनी विल्मा मारिया डिसोजा पोर्रेचो. ताचे व्हंकलेचें नांव पालोमा सेरिना जासिंता फेर्नांदीस, पावलो दियोग आनी मिला क्लेटा फेर्नांदीस हांची आल्तो बेला विस्ता ही दुसरी चीट. तेच भाशेन एलिसन लोबातो द फारिया, लॉरेन्स फ्रांसिस्को शावियर लोबातो फारिया आनी एल्विरा फातिमा एरेदिया द लोबातो फारिया वान्सियो. ताचे व्हंकलेचें नांव मर्टल एन पिंटो, मेल्विन मारिया पिंटो आनी बेर्ता पिंटो माप्सा.
ती पयली चीट. तेच भाशेन नोएल क्रिस्पिन रोड्रिगीस, ब्रुनो सांतान रोड्रिगीस आनी मारिकीन डायस माउरीस मोरॉड. ताचे व्हंकलेचें नांव लुसी मेंडोन्सा, झेवियर जॉन मेंडोन्सा आनी कोसेसाव मेंडोन्सा सावंतवाडीची सातर्दा. पयली चीट. उबी रावया, प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, जाचे मांस आनी रगत आमी घेतला, त्याच तुज्या पुताचे जिवे सांदे आमी सदांच जायशे कोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तकल्यो बागोयात आनी देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. पवित्र आत्मो मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार खुशाल आयतार सगल्यांक आवडेता. तुका आवडटा फादर.